आयज सप्टेंबराची 12 तारीख आणि आमच्या मदें आयज डॉयल डायस गांवांत सेंटा क्रूजचो तरणाटो आसा. डॉयल येवकार तुका. तो डॉयल आयज आमी कसली परब समोरता. आयज आमी द मोस्ट होली नेम ऑफ मॅरी म्हणजे वो पवित्र नांव मारयेचें हिचो उगडास करता. तर आयच्या दिसाचेर आयच्या परबेचेर इल्लीशी म्हायती तूं आमकां सगल्यांक दिवशी. कितलें व्हरतें नांव तुजें मारिया. जा कोण मरणाच्या वेळार आसल्यार आनी तिचो आदार मागल्यार ताका दुस्मानाचे कसलेच बेम ना. मारिया जेजूची आवय. सगळ्या वस्तुऱ्या भितर ती एक बागिवंत वस्तुरी. मारियेचें नांव आदल्या गोंयांत फकत एक फावट आमकां मेळटा. ती म्हणजे एरन आनी मोजसाची भयण. मारियेच्या नांवाक उदीक 70 अर्थ आसा. तर डॉयल आतांच तुवें आमकां सांगलां की सायबीण मायेच्यो 70 अर्थ आसा. तर तूं आमकां कांय अर्थां विशीं इल्लीशी म्हायती दिवशी. पयलें जें जावन आसा की मॅरी अ ड्रॉप ऑफ सी म्हणजे मारिया एक दोर्याचो थेंबो. मारिया हें नांव हेब्रू भाशेन याम अशें म्हणटा म्हणजे दोर्या. मॅरी द स्टार ऑफ द सी म्हणजे मारिया नोकेत्र दोर्याचें. दुसरें जें जावन आसा मॅरी इज आ लेडी म्हणजे मारिया आमची माय. मारिया आमची माय एकदम मोयपासाची. ती सगळ्या मोगान आमकां पळयता. तिसरें मॅरी इज द ब्युटिफूल वन म्हणजे मारिया एकदम सुंदर. मारिया एकदम सुंदर. देवाक तिचे भायले रुपा परस चड तिचे ओत्मीक जिवीत आवडलें. हाका लागून ताणें तिका विचून काडलें. चवथें मॅरी द बिलावड वन. मारिया एकदम मोगाची. देवा बापान तिका इतलें मानलें की ताणें तिका सोडवणेचेर वावरांत मिसोर केली. ती न्हूच देवाच्या मोगाची पूण सगळ्या मनीसकुणाची. पांचवें मॅरी द एक्झाल्टेड वन. ती एक पदवेदार उस्तुरी. ती देवाची माय आनी आमच्या जोड एकल्याची. तर डॉयल ह्या आयच्या परबेंतल्यान आमकां सगल्यांक कितें शिकवण मेळटा. आयज आमी तिची परब समोरता. उगडास दवरुया मारियेचें नांव. देव बरें करून डॉयल. तुमकां सगल्यांक तेच भाशेन डॉयलाक हांव दिनवासतां आनी मारियेचे मजतीन आमची सगळी विघ्न पयस वचो म्हूण म्हाका. Don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon. to get the latest notification. Keep watching. Tech Team Production.